offense in Edinburgh, Kerala, along with assault together. And if you cover it, subject of the situation is there. हांव आयसीयून गेल्लो ताका पळयलो आनी डॉक्टर आशिल्लो थिंगा डॉक्टरान सांगलो त्या प्रमाणे ते सर्जरी केली म्हूण तो अजून स्टेबल टोटली जालो ना ते लो वेंटिलेटराचेर आसा म्हूण ऑफ वेंटिलेटर अजून काडलो ना ते म्हणून म्हाका फॅमिलीन सांगलां हांव भायर मेळ्ळो थंय ते सांगताले लोक पण ऑपरेशन करता म्हणल्यार दिस वॉज अ व्हेरी बॅड केस म्हूण असलो बॅड केस केन्ना पळयना आनी इट इज अ व्हेरी सिरियस न्हू आनीक एक हांव सांगूंक वता नावेली ना पणजे पुलीस स्टेशनार एक फावटी असॉल्ट म्हणून जाल्लो एक सिक्रियान म्हणून हय केपले वचपाटी तेन्ना पासून एफआयआर रजिस्टर जाली पूण हे PSIचे एफआयआर कितें रजिस्टर जाता हांव म्हणना ते चॅक करूंक पडटलें आतां आनी ताका डिमांड करप पडटलें एफआयआर जाय म्हणून आतां तो SP आहा तो म्हाका दिसता तो फोटींग म्हणून आनी SP कवर अप करूंक सोदता हांवें डायरेक्टली मागीर विडियो काडला आनी एक्सप्लेनेशन दिला तो म्हणटा इम्बॅलन्स जाल म्हणटा आवडला आनी पडलो कसले जालें PSI कित्याक सस्पेंड केला एक सस्पेन्शन करपाक तुका प्रिमा फासी कितें मटेरियल आसूंक जाय एक रेकॉर्ड आसूंक जाय ते रेकॉर्ड पळोवन मागीर ते सस्पेन्शन ऑर्डर काडटा पयलें गरजे भायर कोणाक सस्पेंड करूं म्हणून आतां इन्क्वायरी आनी कितें तेणें सांगून की आमी इन्क्वायरी करतले मागीर एक्शन घेतलें सोमतो क्लीन शीट दिलें तेणें मेळोलें रिपोर्ट सोदता कित्याक ते म्हणटा यू वॉन्ट टू वायप ऑफ दॅट एंटायर सिच्युएशन आतां सस्पेन्शन म्हणून बेश्टें लावपाक फोटोवपाक 3 म्हयन्याचो सस्पेन्शन रिवोक जातलो आनी ताका बसयतले आनी ते पुलीस स्टेशनार दुसरे पुलीस स्टेशन घातली हेंच करूंक सोदता देखून म्हजें डिमांड ते CCTV कॅमेरा पासून पुलीस स्टेशनार आहात आनी मागले ते CCTV कॅमेरा पासून पळोवपाचें ना जाल्यार आमी वयतले कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्टाक कॅमेरा ना सॉल्व ना म्हणून आनी एक्शन 100% PSIचेर घेवपाचें हांवें म्हणलां हो SP आहा जाल्यार हांव इंग्लिशीन सांगता ताकाय समजावंक जाय I'm saying this in English because I want SP Tikaram Singh to hear it. If he wants to play the fool and he thinks that we goons can be taken for a ride, please stop this kind of thought process. We know how to fix you. You may be anything, you can be IPS or anything. But you need to follow the law, you need to be neutral. And if you want to try to protect somebody, we will make sure that the action will be taken against you. If you are trying to hide this evidence and you want to protect some PSI for a fault of which he has done such a horrendous crime, then you will be booked also for abetting this crime and for causing evidence to disappear. पळयलां की आतां गोवा अगेन गुंडाराज तेंची कॅम्पेन घालयली आहा कित्याक गुंड पळय आहा पळय ते लोकांक मारता म्हणजे रामांक मारले तर आतां आमी पुलिशेन अशें सेम सिमिलर सिच्युएशन पळय तुमी पावले जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर हांवें म्हणलो ना थोडे पुलीस हांव नेणा शिरवयकाराचे पूण थोडे पुलीस आमी आयकलां पयशे दिन PSI आनी PC घाले म्हूण असले हाडले जाल्यार तुमी पुलीस फोर्सांनी आनी थोड्याचे पॉलिटिशियनाचे कनेक्शन आहात जाल्यार कसलो पुलीस इंडिपेंडंट पुलीस आसतलो काल तूं आयक एक व्हिडिओ हांवें पळयला एक जनरल ऑफ इंडियन आर्मी तो म्हणपाक लागलो हे सेफ्रन लोक भितर येतात म्हणून इंडियन आर्मी आनी इंडियन आर्मीचे पॉलिटिक्स जाता ते आमचे मॉरल डावन जाता पुलिसेचे मॉरल डावन जातले आनी हे हांव सांगता तुका हे क्रिमिनल्स इन युनिफॉर्म म्हणून जातले ते आनी असले लोक आहात जाल्यार हे कीड आमचे पुलीस काबार करतले आमचे गोंय काबार करतले हे कित्याक काडून भायर उडोवपाचे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर